ह्या गांवान पेन द फ्रांस गांवान ती बोट कशीच येवची ना. हे चॅलेंज माझे बिटोना विलेजेस फ्रंटाचो अध्यक्ष म्हणून हांव चॅलेंज दिता. ती बोट कशीच येवची ना. तुझी कॅपॅसिटी कितली आहा ती तूं दाखय, आमची कितली आहा ती आमी दाखयतले. हांव गव्हर्नमेंटाक वॉर्निंग दिता. 8 दिसां भितर तुवें ती भंय काडना जाल्यार कितें जातले ते फुडले तूं विचार कर. सीएमाक सांगता तूं बेगिनान बेगीन जी परमिशनां तुमी दिलात ती विड्रॉ करात आनी ती बोट हिंगा हाडूंक दिनाकात. आमी ट्युरिझम इंडस्ट्रीचेर आड न्हय, पूण हे स्टेजीर उबो रावपाक आतां सद्याक 10 जाणांक सुवात आसा. हे स्टेजीर 50 जाणांक उबे रावंक जायना. जाता जाता 100 लोक रावलो जाल्यार 400 लोक हांगा उबो रावलो जाल्यार ही स्टेज उरतली उबी उरतली. गोंय तेदेंच तितलेच जाणांक तितल्याच लोकांक तितल्याच घरांक तितल्याच बोटीक हाडून बोल्लें जाल्यार गोंयचें कितें जातलें हें आमी चिंतूंक गरज. म्हजो विचार ही एक बोट घालून ओगे बसतले पुरो म्हणटले आनीक नाका म्हणटले. बोट घालूंक दिल्यार हात घालता म्हणटात अशें आमकां जायत. एक बोट मानून घेतली फाल्यां 10 येतल्यो कित्याक ओगी आसात म्हणून आमी. आनीक ह्यो बोटी येवच्यो आसात त्यो बंद जावंकूच जाय. ही बोट येता ती बंद करूंकूच जाय. ही बोट येता ती आमी नाका म्हणूंकूच जाय. आनीक हांव ह्या गांवचो यादनीक आमच्या गांवचो वडील तुमी म्हणटात म्हाका देखून हांव तुमच्या सांगाताक उबो आसतलो. आनीक ही बोट ना करूंक तुमचे बाराबर तुमकी जाय थंय तुमकां जाय त्या वेळार येतलो. कोणाय म्हाका सांगचो ह्या वाठारांतल्या लोकांनी की आमकां हो त्रास जायना म्हणून. आनी फाल्यां समज आनी बोट आयली जाल्यार कितें जातलें गांवचें. एक वाटेन गोवा ट्युरिझमान 5 स्टार हॉटेल काडपाचें चिंतलां बिट्टोणा देगेक तांच्या प्रॉपर्टीन. 5 स्टार काडात आनी कितें काडात पूण पयले गांवा कडेन उलयात. तुमी गांवकारांक कितें हेल्प दितले ते आनी फायदो ना जाल्यार गांवाक कांयच गरज ना ह्या 5 स्टारांची जातून आमकां कांयच उत्पन्न जावचें ना लोकांक. तुमी चिंतून बरोबर फुडें व्हरपाचो. हांव आनी एकदां सांगता की तुमकां जो आज तेंको दिला तो फुडें आसतलोच. पूण बिट्टोणा विलेजस फ्रंटा कडेन मागता की तुमी एक मेमोरेंडम तयार करात चीफ मिनिस्टराक बरोबर वचून मेळया आनी बोटीचे आनी बाकीचे तुमी विशय मांडले ते चीफ मिनिस्टरा कडेन मांडुया. बऱ्या अर्थान घेतले थँक्यू म्हणुया. बऱ्या अर्थान घेतले ना जाल्यार उबे रावन दाखोवया की जेन्ना पर्वरकार उठतात तांची कशी फुट्टा ती तेन्ना आमी तांकां दाखोवया.